Suka Pranchatam Suka Samija Jana Pavitra Sam Shirasam Kayo Sata Sata Sata
नमरणीय कपूरे चलाए नमन सत्तुमा अमृतानि प्रविश्याति कामेभ्यो मत्तामि अमृतदेशवेशे बलकानि अरुकचा पडादस्ता हस्तारुस्कासुमन भंगातान केताम तरितो अंचेशकाये हेतिशिकावति जगदयं चेबेप्रति हयाकोलेशा उपरांत जगुसिये सदरी कोडे सुगम कदले इरेयाणी मुकारे लोभिया मुकारे मरे मगे मचे दक्षमाया मपस्वत्मिनाते के सजा वचने बंधु सस्मंजा बाबा आम्ही तुका भेटेता जाणते मोलाच्या पदाचे आमच्या सुम्याने सर्वंतराजे सेवलेचे कोडरेगर आत्माही हे कोण आमच्या पातकेच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकेच्या परीक्षणापेसोत जिसूच्या कठीण कष्टांच्या पशावामारी पार 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 ये भाग्ये होता देवा ये भाग्ये होता बळवंता ये भाग्ये होता आम्हारा कावळोचाची घर ये भाग्ये होता देवा ये भाग्ये होता बळवंता ये भाग्ये होता
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर ताचे आणि सगळ्या संसाराचे कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर ताचे आणि सगळ्या संसाराचे कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर ताचे आणि सगळ्या संसाराचे कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर ताचे आणि सगळ्या संसाराचे कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर ताचे आणि सगळ्या संसाराचे कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर ताचे आणि सगळ्या संसाराचे कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर ताचे आणि सगळ्या संसाराचे कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर ताचे आणि सगळ्या संसाराचे कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर ताचे आणि सगळ्या संसाराचे कापडकर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पार्श्वभूमीवर ताचे आणि सगळ्या संसाराचे कापडकर सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं सर्वेस्परा काकुळतीन आमची मागणी आयक तुझ्या सारख्या लॉडीच्या आत्म्याक या संसारांत भाई संपयो फरमायला ताका सगळींच्या सुखाक पावय आणि तुझ्या भक्तांचो संगाती ताका कर आमेन. देवा आमच्या तारका समेस्त मनशांक सोडोवच्याक आनी मरणांतले जिविताक पावोवच्याक तुवें कुशेन बरण सोंसलें. तूं मीठ नातलेले काकुळटीचो देखून आमी खारतेपणी तुजे लागीं मागता. आमच्या अंतरल्या भावाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताची सगळीं पातकां भोगस. सोम्या तूं एकलोच पवित्र आनी काकुळदार. तुवें तुज्या मरणान भावार्थ्यांक जिविताची दारां उगडल्यांत. आमच्या भावाक तुजे सशिलो वेगळो सरून दिनाका. बगर तुजे पदवेदार महिमेन ताका उजवाडाचो सुखाचो आनी समृद्धीचो जागो दी. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सासना सोविशे सर्वेस्परा ताका लागोन आनी निरंतर प्रकाश ताचे पाकय. सासना सोविशे सर्वेस्परा ताका लागोन आनी निरंतर प्रकाश ताचे पाकय.
आणि सदैव पॉल जगती चेंजेस महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या दुखीच्या मिसा पहिला मिसळ म्हणजे सुमाळान मग करणारा गर्गम येता हम सोदीस पडतो विरासा समता दे आणि आम्ही आमचे लांबूक शिकतां तशें आमचे पांच बुगूस आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पण वायटांतल्या आमकां निवार भाग्यवंती मरिये दमाचे माये आम्हा पापियांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणांच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरिये दमाचे माये आम्हा पापियांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणांच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरिये दमाचे माये आम्हा पापियांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणांच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरिये दमाचे माये आम्हा पापियांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणांच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरिये दमाचे माये आम्हा पापियांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणांच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरिये दमाचे माये आम्हा पापियांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणांच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मरिये दमाचे माये आम्हा पापियांका ते विनाती कर आता आणि आमच्या मरणांच्या वेळार आमेन
pavitra sang sira sang kayu suci serga serta di serang sau Teman mereka kain boleh sebagai sangat asli yang kita tuh sudah masuk sudah di mau tidak mesti changes Teman mereka kain boleh sebagai sangat asli yang kita tuh sudah masuk sudah di mau tidak mesti changes Teman mereka kain boleh sebagai sangat asli yang kita tuh sudah masuk sudah di mau tidak mesti changes Mereka sebagai sangat asli yang kita terus bagaimana sedemikian pola tidak mesti changes teman mereka sebagai sangat asli yang kita terus bagaimana sedemikian pola tidak mesti changes teman mereka sebagai sangat asli yang kita terus bagaimana sedemikian pola tidak mesti boleh sebagai sangat asli yang kita tuh sedemikian pola tidak mesti teman mereka boleh sebagai sangat asli yang kita tuh sedemikian pola tidak mesti changes teman mereka boleh sebagai sangat asli yang kita tuh sedemikian pola tidak mesti bermain bola sangat asli yang kita tuh sedemikian pola tidak mesti changes may mababagan ni batagan na pawitras niya Thank you.
Kisromis te so medyo namas sa karkan ta sumukor sa ansitat. Am so these photographs asam kali ane nam ke selam chika shashin patta babos ane patta ne prodhi ka wala kan kana naman wadi kurten burlay sumi tuja sangata sri amita tum sadevani sadevin for tuja kusi dindis Bagaimana Maria se mai ama papiang ka devna digar atani chamar nan kagalaran me naman wadi kurten burlay sumi tuja sangata sri amita tum sadevani sadevin for tuja kusi dindis Bagaimana Maria se mai ama papiang ka devna digar atani chamar nan kagalaran me naman wadi kurten burlay sumi tuja sangata sri amita tum sadevani sadevin for tuja kusi dindis Bagaimana Maria se mai ama papiang ka devna digar atani chamar nan kagalaran me naman Maria ka penderlay sumi tuja sangata sri amita tum sadevani sadevin for tuja kusi dindis Bagaimana Maria se mai ama papiang ka devna digar atani chamar nan kagalaran me naman Maria ka penderlay sumi tuja sangata sri amita tum sadevani sadevin for tuja kusi dindis Bagaimana Maria se mai ama papiang ka devna digar atani chamar nan kagalaran me naman Maria ka penderlay sumi tuja sangata sri amita tum sadevani sadevin for tuja kusi dindis Bagaimana Maria se mai ama papiang ka devna digar atani chamar nan kagalaran me naman Maria ka penderlay sumi tuja sangata sri amita tum sadevani sadevin for tuja kusi dindis Bagaimana Maria se mai ama papiang ka devna digar atani chamar nan kagalaran me naman Maria ka penderlay sumi tuja sangata sri amita tum sadevani sadevin for tuja kusi dindis Bagaimana Maria se mai ama papiang ka devna digar atani chamar nan kagalaran me naman Maria ka penderlay sumi tuja sangata sri amita tum sadevani sadevin for tuja kusi dindis Bagaimana Maria se mai ama papiang ka devna digar atani chamar nan kagalaran me naman Maria ka penderlay sumi tuja sangata sri amita tum sadevani sadevin for tuja kusi dindis Bagaimana Maria se mai ama papiang ka devna digar atani chamar nan kagalaran me महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्मा Dosari sesotani sedang servetamen. Yemuja Jesu, tajipat kata jagosi. Yemuda jauh jante, tadanibat, somi sedmya. Jika kondisi adigas aslian
Soto mister sumichiso kalvar पर्वत पर्यंत पुरी सोन वेता आमचे पप्पा श्रीकींच्या तुझे नाव पूर्ण सांग तुझे राज आमचं येईल तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संसरण am sodis porto grasa samkale आणि मी आमचे सुते नाम बक्षिताम दशांचे पात्राम बगोस आणि आमका तळणेन पडून देना काम पण माहित आम कानिबार मांद्रे तुझे मरेले सुनी तुझे संगता स्त्री आणि ते सुदेव आणि स्नेह पॉल तुझे कुशीचे जे Bagaimana Maria the Vache Maya Ama Papi Anga Devina Dikar Atanim Chamar Nansavana Amen. Bagaimana Maria the Vache Maya Ama Papi Anga Devina Dikar Atanim Chamar Nansavana Amen. Maya Ama Papi Anga Devina Dikar Atanim Chamar Nansavana Amen. Bagaimana Maria the Vache Maya Ama Papi Anga Devina Dikar Atanim Chamar Nansavana Amen. Bagaimana Maria the Vache Maya Ama Papi Anga Devina Dikar Atanim Chamar Nansavana Amen. Bagaimana Maria the Vache Maya Ama Papi Anga Devina Dikar Atanim Chamar Nansavana Amen. Bagaimana Maria the Vache Maya Ama Papi Anga Devina Dikar Atanim Chamar Nansavana Amen. Bagaimana Maria the Vache Maya Ama Papi Anga Devina Dikar Atanim Chamar Nansavana Amen. Bagaimana Maria the Vache Maya Ama Papi Anga Devina Dikar Atanim Chamar Nansavana Amen. Bagaimana Maria the Vache Maya Ama Papi Anga Devina Dikar Atanim Chamar Nansavana Amen. Sosade to Sotani Sadan Sarvata Amen.
आसो तुमचंय सोवे आसूं जेसू क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो येवकरिस्तीक बलिदान एक संभ्रम पूण ह्या येवकरिस्तांत आमी मरनाचो संभ्रम करता कित्याक म्हळ्यार काल पर्यंत आमचे सांगता आसलो आमचो भाव आज जिवंत जावन आमचे सांगता ना तरी जिवंतपण जोडून तो देवाक भेटोवंक गेला आनी ह्या ताच्या अंतीम पयनार ताका सांगात दिवंक ह्या सासणीक सर्गींच्या जेवणांत आमी सांगता जमल्या हे येवकरिस्तीक बलिदानांत आमी वांटिले जाल्ले द्वारे सोम्याच्या कश्टा मरना आनी जिवंतपणाचो मिस्तेर आमी नियाळले द्वारे आमकां ह्या आमच्या भावाच्या दुखांत वांटेले जावंक ताच्या अंतीम पयनांत वांटेले जावंक फावो जाला देखून होच जिवंतपणाचो बरवोसो आमचे थंय आमी जिवाळ करया आनी हें बलिदान आमी भेटोवया फावत रितीन ह्या बलिदानांत आमी वांटेले जावचे पासत आमच्या पातकांचे दूख आमी थरया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचान सांगता मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पुतवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं काकुळट कर सोमिया काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर क्रिस्ता काकुळट कर सोमिया काकुळट कर सोमिया काकुळट कर प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या कोपांत पातक्यांक मेळटा काकुळटीचो सागर आनी भाग्यवंतांक सुखाचो संदेर लॉयड आमच्या भावाची कूड आज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता तर ह्या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतलो ताका सोडून तुझ्या भिंसलेल्या संगाती सासणाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक कुडयेत्म्या सयत तुका रूप रूप भोगूंक पावय आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक सांग पावलून रोमाघरांक बरयलेल्या पत्रांतले वसप बाबा भयणीनो आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर तशें आसता जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्यांचीच कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो सोमी आपूण म्हूण जायचे म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत उठलो आमकां सोमेस्तांक देवाच्या निती सदरे हुजीर जडतेक रावंक आसतलें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा अशें म्हणटा सर्वेस्पर हांव जिवंत देव हर एकलो म्हजे हुजीर दिंब्यांनी सरपडटलो आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक होगळाप दितलो तर आमी हर एकल्यांनी देवाक आपणापलें लेख दिवंक पडटलें देवाचे उतार हे
सर्वेस्परा समोर समकता जिवंताच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर समकता सर्वेस्पराच्या मोगान भरला काळीज मोजे ताका उलो मारलेल्या ताणे कांदिले जिवंताच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर समकता मरणाच्या सर्पासानी म्हाका वेडो घालो खंती दुखीन बुडलेल्या सोम्यांनी वारलो जिवंताच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर समकता जिवंताच्या गावात हांव सर्वेस्परा समोर समकता सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय बापा सर्गानी मृत्युमेच्या दर्या तुझी स्तुती करता कित्याक राजाचे खूट ल्हानांक तुवें उगडलाय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय सोमी तुमचे सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता जेजू येवन पावतना लाजराक फोंडांत दवरून 4 दीस जाले म्हणून ताका कळीत जालें बेतानिया जेरुसलेमांतावन 2 मैलां भितर आसलेलें म्हणयत शहराची सबार जुदेव मार्ता आनी मोरयेक मेळून तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळूंक म्हूण फुडें गेली पूण मोरी घराच रावली जेजूक पळोवन मार्थान म्हळें सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सकड देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा जेजून तुका म्हणलें तुजो भाव जिवंत उठतलो तो निमाण्या दिसा पुना जेवपाच्या वेळार जिवंत उठतलो म्हूण हांव जाणा म्हणाली मार्ता जेजून तिका सांगलें हांवूच पुनर्जिवंतपण हांवूच जीव जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसून म्हाका सतमानता तो सासनाक मरचो ना हे तूं सतमानताय मू वय सोम्या तिणें जाप दिली तूंच तो क्रिस्त देवाचो पूत ह्या संवसारांत येवचो आसलो म्हूण हांव सतमानता देवाचे उतर हे जेसू क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो
मरणाचो खेळ एक एकल्याच्या जिवितांत एक एक रितीन जावन आसा तें आमच्या जिविताचो अनुभव. थोडीं ल्हान प्रायरस मरतात, थोडीं लांब आवक पर्यंत जिवंत उरतात, थोडीं कांय एक ल्हानशी पिडा आयली ती मरतात, थोड्यांक कितलीशी पिडा आयल्यार जिवंतच उरतात. थोड्यांचें मरण खिणा भितर म्हणलें बरें जावन वेता. अवचित एका अवकडान चिंतूंक नजो जाल्लें घडोवन वेता. अशें एक एक रितीन एक एक व्यक्ती ह्या संवसारांत हांवन नपयच जाता, आपणाचें जिवीत ताचें संपता. आनी हर एक पोटी असलें मरण आमचे मदें येता आसतना कुटुंबाच्यांक मोगाच्यांक लागशिल्ल्यांक हातून कठीण दूख बेजाराय भोगता. आनी तसलें एक घडीत ह्या येवकरिस्तीक संभ्रमा बोवारी आमी आचरण करून आसाव. कित्याक म्हळ्यार काल मनासर आमचे सांगता आसलो लॉयड आपापीच आपणाची जिणी ताणें संपयल्या, देवाच्या राजाक तो गेला. आनी आमी म्हणटा मरण एक मिस्तेर. कित्याक मिस्तेर? आमच्यान समजूंक जायना म्हणल्या खातीर न्ही, मरण एक मिस्तेर. कित्याक हातून देवाची मांडावळ आटापून आसा. थोडे फावटी आमकां ही मांडावळ कांय समजून घेवंक ताचो अर्थ जावंक साध्य जातलें, पूण जायते फावटी देवाचें मांडावळ आमच्यान आटापूंक या समजून घेवंक जायना. आनी असल्या संदर्भार थोडे फावटी आमी निराश जावचें, देदेस्प्रार जावचें, भावार्थ होगडावचें, देवाचेरच दुबावचें, असल्यो जायत्यो संगती घडटात. तरी मरण एक मिस्तेर आनी ह्या मिस्तेरा भितरलो खेळ आमच्यान सबार पोटी समजूंक जायना. आनी आमचे हात आमी उतारे करन देवाक आमकांच आमी समर्पूंक जाय पडटा. कित्याक मरण एक मिस्तेर. आनी मिस्तेर म्हळ्यार आमचे मदें काम करन आसा ती देवाची मांडावळ म्हणलें आमी समजून घेवंक जाय. लॉयड आमचो भाव 29 वर्सां आमचे सांगाता आमचे मदें जियेलो तो देवाच्या राजाक भेटूंक गेला आसतना बेजारायन तरी आमी आयच्या वाचपांनी आयकल्लीं ती उतरां आमच्या थंय बरवोसो वाडोवंक शकतलीं. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी हें आयकलें, आमी जियेल्यार मेल्यार आमी देवाचीं. एक पोटी त्रिएक देवाचे नावे आमकां पवित्र स्नान दिल्ल्या उपरांत आमी देवाची आस्त जावंक पावता. आनी एक पोटी देवाची आस्त जावन पावलेली ती ताचे तावन पयस वचूंक शकना. देखून त्याच त्रिएक देवा तें पवित्र स्नानाद्वारे एकवटलेलो हो आमचो भाव देवाची आस्त देखून त्याच सर्गीच्या बापाक भेटोवंक गेला म्हणलें आमी पातयेवंक जाय. कित्याक जेजू क्रिस्तान आमच्या मरणाक एक नवो अर्थ दिला. मरण एक संपणी न्ही, मरण एक उतरण. मरण आमच्या जिविताचें पास्क. जेजू मेलो पूण जेजूचें मरण ताच्या जिविताचें अंत्य जावंक पावलें ना. जेजूक ताचें मरण एक सुरवात, जिवनपणाच्या जिविताक, महिमे भरीत जिविताक एक सुरवात जावंक पावली. मात्र न्ही, ह्या क्रिस्ताक पातयल्ल्यांक एक बरवोसो ताणें दिला. जो कोण ह्या क्रिस्ताक आपल्या जिवितांत स्विकार करता तसल्याक मरण एक संपणी न्ही, बगार एक उतरण, एक महिमे भरीत जिविताक एक सुरवात. देखून आज लॉयड आमचे मदें ना. देखून आमकां
प्रत्येक जावन ताच्या कुटुंबाच्यांक आवय बापायक भाऊ भयणींक इश्ट मंत्रांक दूख बघतात रे ताच्या जिवितांत एक सुरवात जाल्या म्हणल्या पासत आमी ह्या दुखांती सर्गींच्या बापाक अर्घां दिवंक जाय. आयच्या सुवार्थेंत आमी आयकले लाजराच्या जिवंतपणाची काणी. जेसूचो एक इश्ट जेसू येवंक जाय आसलो तो वेळार पावूंक ना. तो येतना घळाय जाली. पूण जेसूची ही घळाय ताच्या महिमे भरीत प्रदर्शनाक एक अवकाश जावंक पावलो. आनी थंयसर मारता रडता सोम्या तूं आमचे मदें आसलो जाल्यार आमचो भाव मरण पावतो ना. पूण तो मरण पावला. पूण जेसू कितें सांगता देवाची महिमा हे द्वारे उगडापे जावपाची आसा म्हणून जेसू जाणा आसलो. देखूनच थंय तो सांगता हांवूच जिवीत आनी जिवंतपण. जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. ही उतरां परत आज प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत आमच्या काळजांनी आमी घेवया. हांवूच जिवीत आनी जिवंतपण. जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो. हो भावार्थ आसलो लॉयड आमच्या भावाचो. देखून हो भावार्थ आमी सदांच जिवाळ सांबाळल्या आनी ह्या बेजारांती दुखांती आमच्या सोम्याक अर्घां दिवंक आमी शिकया. कित्याक हातून एक दैवीक मांडवळ आसा. कित्याक असले दैवीक मांडवळ जाय आसले की असले दुखाची काणी जायचे आसले की म्हणलें आमी विचारयत. पूण सवालांक आमकां जबाब मेळचे ना. जबाब कळीत आसलो तोच सर्गीचो बाप आनी आखरेक आमकां जबाब मेळटले. सांगातास आमी आनी एक विशय मतीन दवरूंक आसा. लॉयड गेल्ले कडेन आमकांय वचूंक आसा. आज न्हय तर फाल्यां मरण आमकांय येतलें. आमी थंयसर वचूंक आसा. ताचे संगी आमी सर्गीच्या आमच्या बापाक मेळूंक आसा. देखून ही उतरण आमच्या जिवितांत एक भरवोसो आमकां दितात. क्रिस्ती भावार्थ देखून एक भरवोशा भरीत भावार्थ म्हणलें आमी वळखून घेवया. हे एवकरिस्तीक बलिदानांत आमी जेसूक सेवता. ही जेसूची कूड मेल्ली कूड. ही जेसूची कूड जिवंत जाल्ली कूड आज ती महिमे भरीत कूड जावन उंड्या रुपार आमच्या काळजान येतली आनी आमच्या मरणा जिवितांत अर्थ आमकां दिवंक शकतली. असलो भरवोसो आमी सदांच जिवाळ सांबाळया. आमच्या भावा पासून मागया आनी ह्या बलिदानांत आमी वांटेली जावया. जा
म्हज्या भाव भयणीनो हे आमचे बलिदान सर्वेस्पर देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. दयाळ बापा, आज आम्ही मातयेक लायता त्या आमच्या भावा लॉयडा पासत हो फारीकपणाचो यज्ञ आम्ही तुका भेटयता. ताच्या आत्म्यांत कसलें पातकाचें खत उरलां जाल्यार दयाळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख भोगूंक ताका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोळ पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नेतेचो आनी आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत मेल्यांचे पुनर्जीवनपण ताचे उद्देशीन देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार सासणाच्या सासणाक संतोसतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंच सखी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सखी तुका जय जय. उंच सखी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाचे झर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका थीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परे जेवण जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान थीन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटूया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा
जेसूच्या मरणाचो आणि जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आणि जेसूची कूड आणि रगत चवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पेटर पावलो आमचे गोवले बापा आणि सगळे याचकी वर्गा बराबर तिका तिमोकांत वाडय सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा लॉयडाचे काकोळट कर ताका ह्या संवसारांत तुवें आपूण व्हेलो जसो पवित्र स्नानावरून जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो जिवंत जावं जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आणि तुझे इश्ट कितें मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पळसळीत मुख मोळ पळोवंक फावो कर आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये संगाती भगिवंत धरण दिता आणि सर काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा सर्वंतनाने वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणेंच शिकयलेले मागणे धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां भगस आनी आमकां ताळमेट पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोळ्ळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकपटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी भागी बरवसो जेजू मोजो रुकारेव कास्चा आनंदासो
दादाजी हा बाळदेवासो ताच्या श्रद्धा मुझे गायन मुझे आशा वर्ण तारो का हर एक दिशा हे मुझे गायन मुझे आशा वर्ण तारो का हर एक दिशा. प्रार्थूया. सर्वेस्पर देवा, लॉयड आमचो भाव ह्या संवसाराक अंतरून गेलो. आम्ही आता भेटलेल्या जेजूच्या बलिदाना वरवीं ताका सर्व पातकांतलो निवारण नितळ कर आनी पुनर्जीवनपणाचो संतोष भोगूंक वर. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. ह्या आमच्या भावाक ह्या संवसारांतलो आपणातय आपोवंक देवाची खुशी जाली. आमी आतां ताची कूड मातयेक लायता. अशें मातयेची घडलली ते परत मातयेक वेता. क्रिस्त मेल्ल्या भितर प्रथम जिवंत जाला देखून आमच्यो विनाशी कुडी आपले कुडी सारक्यो वैभवी करतलो. देखून आमच्या भावाक देवा अधीन करया. तो ताका आपले शांतींत घेवं आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जिवंत करूं. हांगा थावन आमी वेचे आदीं आमच्या भावाक नमन करुया. हो आमचो निमाणो विदय आमचो मोग उचारूं, आमचे दूख थांबोवं आनी आमचो बरवोसो थिराव. क्रिस्ताचो मोग सर्वांचेर मरणाचेर लेगून जैत व्हरता. ह्या मोगांत आमच्या भावाक एक दीस परतून संतोषान मेळूंक पावो. आतां श्रद्धांजली आसतली. दया करून बसात. अंतरल्या आमच्या भावाक सासणाचो विशय मागून 7व्या दिसाचे मीस येवच्या शुक्रारा सकाळी 9:30 वरांचेर हांगासर दवरला. मोगाच्यानो कालच्या दिसा अवचित मरणा बली जाल्ल्या लॉयड आमच्या भावाक अंतिम नमन पाठोवंक म्हाका व्हड दूख भोगता. राणी परफीर गचिंत सांत आंतोन वाड्यांत वस्ती करनासचे मानेस्त हिलरी डिसोजा आनी मानेस्तीन वायले डिसोजाच्या कुटुंबांत देवान तेगा भुरगीं फावो केल्ली. ह्या पैकी लॉयड पयलो जावन आसा. हाचो जल्म 34
1993 वेर जालो. दुसरे भयण सोनिया सोज तशें आनी तिसरो भाव लॉयस्टन सोज. लॉयड आपले शिकापताक पावून 3 वर्सां जावन सौदी अरेबियांत वावर करनासलो. कोरोना निमती गांवांक आयिल्लो हो परत परगांवांक वचूंक कामाच्या सोदनेर आसलो. हे कुटाम वाड्याच्या तशेंच फिरगचेंत क्रियात्मक रितीन वावर करनासचे कुटाम जावन आसा. वय मोगाच्यान उदेल्लो सूर्य बुरता, फुल्लें फुल भावता, पेटली वात पालवाता, तशेंच ह्या संवसारार मनीस जल्माता आनी मरण पावता. हे एक प्रकृतीचे नियम. पूण जुवांच्या वांजेलांत अध्याय 11:25 वळींत अशें सांगता, हांवच पुनर्जिवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका म्हणटा तो मर जाल्यार जियेतलो. सोम्यांची ही उतरां लॉयड आमच्या भावाच्या ह्या मरणाच्या दिसा आमकां नवो बरवसो दिवंक शकतात. कित्याक तो आज आमचे मदें जिवन ना, तरी तसो तो उडास खंडीत जावन आमकां दोस्ता म्हूण सांगयेत. वाडोवन फुलोवन परजली जाल्लो आमचो भाव लॉयड आपल्या आमसोरी निर्धाराक आपले जिवीत होगडोंक पावला म्हणलें एक कोडू सत जावन आसा. कित्याक मनशा जिवितान सलवणी सहज आनी सलवणीचेर जैत वरचे एक धैर्यादीक मेट घेतले तर जाल्यार आयल्या त्या सलवणी वयर खंडीत जावन जीक लाभतली. आमसोरी निर्धार घेनासतना फावो त्या मार्गदर्शनाकाल त्या आयल्या समस्यांक परिहार सोदलो जाल्यार देवान दिल्ले हे जिविताचे देणे ते बऱ्याक परतेले आनी फलादीक जावंक साध्य जातले. झिजून गेत्सेमनी मळ्यांत आपणाचेर आयिल्ले सर कश्ट बापाक समर्पण म्हळें, बापा म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. तूं खुशी व्हरताय तर हे म्हजे वयले संकश्ट निवार. त्या देखून मनशा जिवितान येवच्या हर एका समस्यांक परिहार आसतलोच. तेच भरवशान फुडली जिणी जियोवंक साध्य जातले. ह्या संवसारी जिवितांत लॉयड आमच्या भावाक सबार इश्ट मंत्र आसले आनी हेरांच्या गरजेक पावचे वर्ते देणे देवान ताका दिल्ले. तांचे घर न्हंयच्या मदें आसल्यान आलतोडीतावन पलतडी या पलतडीतावन आलतोडीक शेजारच्यांक दोनीर पावोवचे आनी हेरांच्या कुमकेक पावचे बोवड शेगुनी गूण ताचे थंय आसलो. कालच्या दिसा ताच्या भयणीक सोनियाक हांव मेळटाना ते म्हणाले, सक्कड आपयतना कुमो करूंक धांवन आसलो आनी आज आमकां आसायाक जावन सोडून गेलो. खंडीत जावन लॉयड युवजनां सांगाता मेळून वावुरच्यांत उखल्लेलो हात. सांत आंतोनीच्या वर्शीक परबे दिसा आनी हेर संभ्रमावेली रानीपुरा उलिया बॉयस असो सांदो जावन युवजनां सांगाता मेळून कडच्या वावराक भोव व्हड मापान पाठिंबो तो दिवन आसलो. आनी कालच्या दिसा जिणेच्या निमाणी घडी पर्यंत पेल्याच्या गरजेक पावच्याक बरें मन ताणें ताचे थंय दिसून येता. माध्यमांनी हांवें वाचल्या प्रमाणे एका चलये असो जीव वाचोवंक वचून आपलोच जीव रिस्केर घालची तितलो हुस्को आनी पेल्या थंय आसचे बरें मन दाखोवन दिता. एकल्याचो जीव वाचोवचे खातीर आपणाचो जीव लेखी नासतना कालच्या दिसा सांजेर 7 वरार आपल्या 20 आनी 9 वर्सांच्या प्रायेर ह्या संवसाराक ताणें आदेंस मागलो. ह्या संवसारी जिवितांची येत आसतना कलीत आसून ह्या नेनारपणान ताणें केल्ल्या सर सुखीक काकुलदार देव ताका बोक्साने फावो करून दी आनी सर्गीच्या आपल्या राजांत घेवन दी म्हूण हांव मागतां. वय मोगाच्यानो लॉयड आमच्या भावाच्या अकालीक मरणा वरवीं दुखेस्त जाल्ल्या ताच्या आवय बापायक, भाव भयणी आनी ताच्या कुटुंबादारांक आनी सर ताच्या मोगाच्यांक
सर्वेस्पर देव हे दूख सोसचे बोल तांकां दिवं दी आनी कुटुंबान रितो जाल्लो तासो जागो सर्गार्थावन देवा लागची बेसावा मागून धरचे द्वारे भरती जावं दी म्हूण आम्हा सर्वांचे नावे मागता. आदेवस बाबा आदेवस तुका सर आमी सांगता मेळून म्हणया ससनाचो विशय दी ताका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश ताचे फाकोवन दी समाधानान तो विशय घेवन दी. आमेन. आता युवजना तर्फेन श्रद्धांजली भेटून मुखार येतात. लॉयड, तूं आमकां सांडून गेलाय. हे चिंतूनच आमकां पातयेवंक जातात ना. काल तावन रडून रडून दोळे सुजल्यात. काळजांत उतरां नात तुका आदेवस म्हणून. जिवीत मधुर मोग इश्टागात अमर मोर केवल एक घड. मोगान जियेलोय इश्टांक आसयलें. इश्टांच्या गरजाक पावलोय. आखरेक इश्टांक दूख दिवन उडास जावन उरलोय. आनी केन्नाच विसरूंक जायना तसले दूख दिवन आमकां सोडून गेलोय. कांय टेन्शन करनाकाय हांव आसा म्हूण उतर दिवन एक उतर सांगिनासतना आमचे तावन पयस गेल्ल्या आमच्या इश्टा लॉयड दुकानी भरल्या काळजात हांव तुका आदेश मागता. एक सूर्य नखेत्रा मदलो उदेलो लॉयड तुका देवान आमच्या मदलो विंसलो. मोर घर एकल्या की एक दीस आसा. थोड्यांक ती घडी अचानक येता. मोगाच्यांक आदेश म्हणून की अवकाश दिना. आमी उलया बॉयस दुखीन भरलेल्या काळजान म्हणटा लॉयड आदेश तुका. सरेस्पर देवा, मनशा साहेबान ताणें साबार पातकां केल्यात आसूंक पुरो, पूण ताच्या जिणेंत केल्ली महान कार्यां मनांत दवरून ताजी सर पातकां ताका बक्षी. आमी मागता तशेंच ताच्या दुखेस्त कुटुंबाक बुजोवन दी म्हूण परतता. लॉयड, उलिया बॉयज ऑलवेज मिस यू. ससनाचो विशय दी ताका येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पावोवन दी. समाधानांत विशय घेवन दी. आता उलिया बॉयसाचे संदे रीद अर्पण ताका अंतिम नमन पठयतात. उपकारातोण्याची दोन उतरां. आयच्या मिसाचे बलिदान भेटयल्या विगार मनादीक बाब जयप्रकाश सूज बापांक दुखेस्त कुटुंबाच्या तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या दिसा सांजेर निट्टे आस्पत्रेंत सबार रितीन वावर करून सहकार दिल्ल्या श्री आल्विन सोज वारादो कातालूक सभेचो अध्यक्ष हांचो आमी उपकार भावरता. हे सगळे सेरेमनी चित्रीकरण करून संवसारभराच्या मोगाच्या विक्षण करूंक अवकाश करून दिल्ल्या लिओ फॅन पेज हांचे तावन यूट्यूब तशेंच फेसबूक लायव्ह केल्ल्या सर सिब्बंदी वर्गांक देव बरें करूं. काल सांजेर तावन येदोल पर्यंत उलिया बॉयसाच्या तशेंच हेर युवजनांनी वाड्याघरांनी वाड्याचो गुरकार आनी प्रतिनिधींनी शेजारी वाड्याघरांनी फिरगजघरांनी सभा रितींनी सहकार दिला आसता नांव उल्लेख करिनासतना सुमेस्त तांचो एका सुत्रान हांव उपकार भावरता.
तशेंच ह्या बलिदानान वांटेली जावन लॉयडाच्या आत्म्याक शांती मागून हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक दुखेस्त कुटुंबाचे नावे देव बरें करूं. देवाच्या भाग्यवंतांनो, तुझ्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळों घेया. आत्म्यांक ताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अधीन तो करात. तुका आपयलोलो जेजू, तुका स्वागत करूं. अब्रामाच्या जोगोपान देवदूत तुका वरून पावूं. सहस्रांचो विशेष सर्वेस्परा ताका लाभय. आणि निरंतर प्रकाश साचे पांखय. देवाच्या भाग्यवंतांनो, ताच्या आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळों घेया. आत्म्यांक ताच्या स्वागत दिवून परमेश्वरा अधीन तो करात. भोव दयाळ बापा, आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्तांत मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता संगता पुनर्जिवंत तो जातलो म्हणून थीर भरोशान पातयेता. सबार देण्याने तुवें ताका भरलोय. अशें तुजे उदार मनाची आनी क्रिस्तांत भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका धन्यवाद. सर्वेस्परा आमचे मागणे तूं काकोतीन आयक. तुज्या चाकराक सर्गींची दारां उघड आनी ह्या संवसारांत आजून आसां ती भावार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशीं कर. अशें क्रिस्ताचो हें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदां काळ जियेव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरून तुज्या पेन्या वेळी रथाची तुका स्वागत करूं. आनी सगळींच्या जेरुसलेम शहरांत व्हरून पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता. देवाच्या घरा हांव येता. पवित्रंबाचे सुवातेक हांव येता. देवाच्या घरा हांव येता. जशें नितळ उदका जरी एक मेळून त्रेकता, तशें आत्मा
प्रार्थूया. सौम्य जेजू क्रिस्ता 3 दीस फणांत विषय घेवन तुझेर विश्वास दवरतल्याचे पण तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडींनी केपेंक उपकारतात ते पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो वाडयतात. हे आमचे मागणे मानून घे. या फंडांत तुझ्या चाकराक शांत विषय मेळो. तुमचं आमचे पुनर्जीवनपण आणि जिवीत देखून ताका पुनर्जीवंत करतच तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनाक प्रकाश बघूंक ताका पावय. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमच्या भावाक ह्या जिवितांतलो आपणास देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारको विनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सौम्याचे अधीन करया. सौमी आपले शांतीत ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भावा पासत आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी मागया. ताणें म्हणलें, हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सतमानता तो सासनाक मरचो ना. लाजराच्या फोंडार तो रडलोय, सौम्या आमची दुखां पुसून काड. तुवें
मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या भावाक सासणीक जिवीत दी आपले पाप रडलेल्या चोराक तुवें सर्ग बसायलो आमच्या भावाक तुझ्या राजांत घे आमच्या भावाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलो आनी ताचेर पवित्र तेलान मोर मारली तुझ्या भाग्यवंताच्या जम्यांत ताका एकठांय आमच्या भावाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय ताका तुझ्या सर्गींच्या जेवणाक बसय आमच्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या पावटाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी आमच्या बापा सर्गींच्या नांव पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं जशी स्वर्गांत जाता तशी पडून देव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा आम्ही तुझ्या लागे मागता तुझ्या मेल्ल्या चाकराचे काकुळत कर आपल्या करण्याची शिक्षा ताका दिनाका कित्याक तुझी खुशी पाळूक ताका मन आसले खऱ्या बावडतान हांगा ताका बावडटा ते एकवटायलो तेच परी तुझे काकुतीन सर्गी देवदूतांच्या वरांत ताका स्वागत मेळो क्रिस्त आमच्या सोम्यावर देवा तू भक्ती बरी मागण्यांक कान दिताय आज भक्ती निके पिल्ल्या या चाकराक विसलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटो लाभय क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासणाचो विषय सर्वेस्परा ताका लाभय आणि निरंतर प्रकारचा विषय
Amen.